प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्थमान जावन आसा लुकाचो 21 वोर 29 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 29 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें एक वोपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी हेर सगळ्या झाडांक पळयात, तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणू जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगोर ही पिणकां उतरची ना. अंतराळ आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजीं उतरां सोरची ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्थमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना तो आमकां कितें सांगता वा कितें म्हणटा तो सदांच सत सांगता. बाबणीनो, आमी मनशां जीं आसा, मनीस, दादलो, बायल, आमी जीं मनशां आसा, आमच्या तोंडांतल्यान जें सुट्टा आमकां आजून पासून आमी खूब पाटी सत्तें उलोवपाक आमी सजमनांक आमच्या तोंडांतल्यान कितल्यो फोटी सोदतात. जेन्ना आमी कितें वायट केलां वा आमी कितें चुकल्यां दुसऱ्यांक दाखोवपाक आमी सदांच दुसरेंच सांगता. समजा कोण खरेपणी बरो आहा आनी तो आतां कामाक वचोंक सोदिना जाल्यार तो जर एक सीक लीव बरयता आनी म्हणटा हांव बरो ना आनी घरा बसता आनी आपलें दुसरें काम करता. वय कोणाकूच कळना, कित्याक तांकां लीव घालच्याक पडटा आनी थंयसर तो म्हणटा तो बरो नाहलो, एक दीस ताणें सीक लीव काडली आनी अशे भाशेन जाता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी बरी नान म्हणून आमी दुसऱ्यांक सांगता, जेन्ना आमी बरी आहा, शेकी आमच्या जिवितांत जें बरें आसलें तें बरें जायना, आमकां पिडाय येता. कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान जें सुटलां तें फोट सुटल्या. म्हणटच खूब पाटी कोण घरान आसत जाल्यार आनी भुरग्यांक दारा कडेन धाडटात आनी कोण म्हणटा पाय माय आहा आनी भुरग्यांक सांगता पाय माय घरा ना आनी तो लोक वेता, पूण पाय माय खरेपणी घरा आहा. आनी बाकी भुरगीं जीं पळयतात की आपल्या पाय मायन अशी फोट मारल्या, ती फोट मारल्या ती एक शिकतात आनी मागीर भुरगीं शिकतात फोट मारपाक. म्हणटच आमच्या तोंडांतल्यान जें भायर सुट्टा सदांच सोट सुटना. आनी जेजू आयज आमकां सांगता, अंत्रोल आनी प्रितुमेर सोदतेली पूण म्हजीं उतरां सोरची नात. म्हणजे कितें? जेन्ना देव आपल्या तोंडांतल्यान आमकां कितें सांगता पवित्र पुस्तकाचेर कितें बरयलेलें आसा तें जावन आसा देवाचें उतर. म्हणटच देव जेन्ना कितें उलयता, देव आयज कांय म्हणिना, आयज म्हणलें जाल्यार दुसऱ्या दिसा आपलें मन बदलना की हांवें सोमारा दीस अशें म्हणलें, आतां सोमारा दीस सोड, आतां मंगळार दीस हांव दुसरें सांगता, अशें न्हय. एक पाटी तो समजा सोमारा दीस कितें म्हणलो, ताणें कितें म्हटलें, सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार, सोनवार, आयतार, सोमार, सासणाच्या सासणाक तें उतर सदांच आसतलें. म्हणटच देव जेन्ना एक पाटी उलयता तें उतर सोद जाता. आनी जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता, म्हणटा हांव परतून येवपाचो आसा. ह्यो ज्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात ते आमकां कळून दिता की ताजो येवपाचो वेळ लागीं पावला. म्हणून 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, म्हज्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलेलें की तो येवच्या पयलीं कितें घडटलें तें. आनी आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की अंजिराच्या झाडाक आनी हेर सगळ्या झाडांक आमी पळयत जाल्यार तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण आमकां कळोन येता. म्हणटच आमी एका झाडाच्या कोंबऱ्यांक पळोवन आमकां कळोन येता की गीम लागीं पावला. म्हणटच तेच भाशेन जेजू म्हणटा, जेन्ना आमच्या संवसारान आमी ह्यो सगल्यो घडण्यो ज्यो घडटात, जे आमच्या दोळ्यांनी दिसता, आमच्या कानांनी आमी आयकता, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात आनी आमी
ते चोत्रांक पळयता हांव जेजून आमकां आपल्या उतरांत सांगलां तें त्या उतरा वरवीं आमकां कळोन येता की ताजो वेळ येवपाचो लागीं पावला. तो म्हणटा देवाचें राज लागीं पावलां. तर आयज बाबणीनो जेजून आमकां आपल्या तोंडांतल्यान ही उतरां सांगल्यान. तो म्हणटा अंत्रोल आनी प्रितूम सोडटली पूण म्हजीं उतरां सोडचीं ना. म्हणून आमकां सांगलां जाल्यार, आमकां शिरकाणणी दिल्या जाल्यार, आमकां पयलेंच जेजून सांगलां जाल्यार की आमी चोत्रायेन रावपाक, आमी एक पवित्र जिवीत जियोवपाक गरजेचें, आमी एक भाग्यवन जिवीत जियोवपाक गरजेचें. ताचें उतर आमी घेवन त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां एकदम गरज ह्या वेळार. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता बाबणीनो आमी खरेंपणी तयारी कोत्ता ताच्या येण्याची. ही तयारी आयज करपाक ताजें उतर आमच्या काळजांत रिगून दवरून हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.